राजकीय आरक्षण हो घटनात्मक अधिकार आणि तो अनुसूचित जमातीक मेळपाकूच जाय अशें मत मंत्री आनी उठा संघटनेचे वांगडी गोविंद गावडेन उक्तायलें. गोंय सरकारान तशेंच हांवें स्वता वैयक्तीक पातळीचेर हें आरक्षण दिवचें म्हूण केंद्र सरकारा कडेन सातत्यान पत्र वेव्हार केल्ले आसा आनी आजुनूय करप चालू आसा अशें मंत्री सांगता. तशेंच येता त्या 5 वर्सां भितर अनुसूचित जमातीक 100% राजकीय आरक्षण मेळटलें असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायलो. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खाशेल्या कार्यावळींत मंत्री उलयतालो. ज्यो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेज्या खातीर हांव तरी आनी उठा संघटना तरी सातत्यान प्रयत्न करत आसा. एक गोष्ट कितें आसा, उठाच्या राजकीय आरक्षणा बद्दल तुमचें स्पश्ट मत कितें? राजकीय आरक्षण हे घटनात्मक अधिकार जावन आसा, तो मेळपाकूच जाय. आनी तेज्या खातीर हांव कितले फावटी आमी दिल्ली गेल्ले आसात, कितले फावटी मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले आसात, कितले फावटी आमी कोणाक येवन मेळिल्ले आसात, ते आमी कोणाक सांगले ना किंवा पत्रकार भाजयेन स्टंटबाजी केले ना. कारण आमकां प्रसिद्धीच्या जोतान केन्नाच येवपाचें ना. आमकां लोकांची कामां करपाक जाय. आनी म्हाका याद आसा ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो, हांव मंत्री जालो, त्या वेळाचेर पयली गोश्ट आतां हें लोकांक कळपाक जाय म्हणून काही गोश्टी सांगता. पहिली गोष्ट आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकरा कडेन आमी काही गोष्टी उलयतालेत आनी ताका आनी खरें म्हळ्यार ताणें आमकां एपॉयंटमेंटूय तागेलें फिक्स जाल्लें आशिल्लें. पण काळाच्या ओघान ताका प्रॉब्लम ताजो हेल्थाचो इश्यू जालो. नंतर ताजो हेल्थाचो इश्यू जालो नंतर 1.5-2 वर्सां आमी तिश्तत उरले. नंतर कोवीड पॅन्डेमीक सिच्युएशन जालें. तरी आसतना त्या काळांत सुद्दां आमी डिलिमिटेशन कमिशना कडेन एप्रोच केलो, ST कमिशनरा कडेन आमी एप्रोच केलो, आमी करस्पॉन्डन्सूय केल्लें आसा. आनी ज्यो कांय फाटले 3 म्हयने ही आरक्षणा संदर्भातली फायल मुख्यमंत्र्याच्या टेबलाचेर आसा. खंयची म्हाका सांग पळया, आरक्षण जाय आनी आरक्षण मेळपाक जाय म्हणून गोंय सरकारान ताजे पयलू कितें पत्र वेव्हार केल्लो आसा. कित्या वयल्यान सांगता तुमी, हो जो आसा दिस इज जस्ट एखादा रिमायंडर आसपाक शकता. हेजे पयलू म्हाजे कडेन पत्र वेव्हार आहा. आणि ही कालची आणि परची गोष्ट न्ही ही. ज्या वेळाचेर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन ज्या वेळाचेर आमच्या ट्रायबलांचो सगळोचो व्याप आणि कारभार चलतालो पळय न्ही, त्या वेळाचेर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान सुद्दां लेटर केल्लें आसात. दीस इज नॉट द इश्यू ऑफ जस्ट 3 and 4 months एगो. ह्या गोंयच्या लोकांक आरक्षण दिवपाक जाय म्हणून हे पयलू गोंय सरकारान सुद्दां केंद्राक कळयलेलें आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी वी विल गेट इट डन की येणारे जे आमची जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शनात जाऊ शकतले. या लोकसभा इलेक्शनात जातले ना जातले तें आत्तां हांव तुका सांगपाक ना. कारण तें कितें चुलीर एक तोप दवरलो, तितून शेताचे तांदूळ घातले आनी ते एका वरान तें शीत तयार जालें. 1 ते 5 वर्सां भितर डेफिनेट जातलें. मुख्यमंत्र्यांनी तशें म्हणलां. पूण ते जावपा खातीर तुमी जे तुमची शक्ती, त्या कामा खातीर हांवें जी आनी प्रकाश वेळीप्यान किंवा उठान जी शक्ती लायल्ली आहा पळय न्ही, हेंकां 7 जन्म जाय घेवपाक ती शक्ती लावपा खातीर. हें आज हांव सांगता. कळ्ळें न्ही. आमी फक्त कितें, आमी प्रसिद्धीच्या माध्यमांतल्यान कांय ना. हे जे कोण जे लोक जे आहा पळय न्ही, हे पत्रकार परिशदेंचे हिरो. हरशीं तांकां ग्रावंड तेंचें काम झिरो. ओके. आनी तें झिरोचें तांच्यांनी हिरो करून दाखोवचें. ह्योय म्हाजी तांकां ओपन चॅलेंज.